बापाचे पुताचे पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. सौतमंत देवा स्वर्गदूतार बापा स्वर्गार आणि तुमच्या असणारा आणि जेजू क्रिस्ता तुझ्या एकल्याच पुता आमच्या सौम्य पवित्रात्म्या वरवीं गोरबी सांभाळलो परमरित्यान जल्मलो पोसप्रदाणे कोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ले मदें देंवलो आनी तिसऱ्या दिसा मेळटलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो पवित्रार देवपाच्यो अजिबाक बसले तुयत्यांची मेलांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे बक्षणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या तेर्सांत मागुया सगल्या राजकारभाऱ्यां पासत तांणी लोकांक उपकारतात आनी फायद्याक पडटात तसले कायदे हाडूंक लोकांची बऱ्या मोनान सेवा करूंक मागुया तांणी आपलो फायदो आनी लोच घेनासतना वावर करूंक आनी पोरजेच्या उदरगती पासत नीत हाडूंक वावरूंक तशेंच मागुया दर एक निर्णय पोरजेच्या हिता पासत जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचे सोक्तीन निरादीक गोठाय आनी आदार दिमून ह्या तेर्सांत तांकां उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागिंती मारये देवाचे माय आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागिंती मारये देवाचे माय आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागिंती मारये देवाचे माय आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ऑर्काचें मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जिथं आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागिंती मारये देवाचे माय आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जिथं आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागिंती मारये देवाचे माय आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जिथं आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागिंती मारये देवाचे माय आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जिथं आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागिंती मारये देवाचे माय आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जिथं आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागिंती मारये देवाचे माय आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जिथं आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागिंती मारये देवाचे माय आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जिथं आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागिंती मारये देवाचे माय आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जिथं आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागिंती मारये देवाचे माय आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मेरे कृपयान बरोले सर्वे स्पोर्चे तेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोत्सव पुछेसु भगिनी मरे तवचे माय आम्हा पाप्या गती विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपयान बरोले सर्वे स्पोर्चे तेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोत्सव पुछेसु भगिनी मरे तवचे माय आम्हा पाप्या गती विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा काल आमेन. आमचे जे सगळी म्हजी पातकां बघूस एमकोणातल्या वचनांतली आमकां वाटाय सगळ्या दुसरो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त जिवन जातूच 40 दिसांनी परजोळी स्वर्गार चडलो. तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोत्सव पुछेसु. बागेती मरे देवाचे माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोत्सव पुछेसु. बागेती मरे देवाचे माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोत्सव पुछेसु. बागेत मरे देवाचे माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोत्सव पुछेसु. बागेती मरे देवाचे माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोत्सव पुछेसु. बागेती मरे देवाचे माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोत्सव पुछेसु. बागेत मरे देवाचे माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोत्सव पुछेसु. बागेती मरे देवाचे माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोत्सव पुछेसु. बागेती मरे देवाचे माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोत्सव पुछेसु. बागेती मरे देवाचे माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोत्सव पुछेसु. बागेती मरे देवाचे माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सुद्दां खाल आमेन. आमच्या जेजू सगळी म्हजी पातकां बघूस एमकोणातल्या वचनांतली आमकां वाटाय सगळ्या आत्म्याक सरकार पावय अती करून तुज्या ककुटीची जोड आसलेले. तिसरो मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्त स्वर्गार बेतोस पाटलो पवित्र आत्म्या नकाल मुरलेले स्वातेर जुंय आंकवार मोरी आनी आपोस आसले. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तान्नेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपयान बरोले सर्वे स्पोर्चे तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोत्सव पुछेसु. भगत मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपयान बरोले सर्वे स्पोर्चे तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोत्सव पुछेसु. भगत मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपयान बरोले सर्वे स्पोर्चे तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोत्सव पुछेसु. भगत मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपयान बरोले सर्वे स्पोर्चे तायसा
अस्त्र्यामध्ये सुदो आनी सुदोचो पुच्छेसो Baginti Maria Davache Mai, Ama Papia Gati Vinati Kor, Atani Amcha Vedarame. नमान मरे कृपयान बोलवले सर्वेस पोचतायसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो पुच्छेसो Baginti Maria Davache Mai, Ama Papia Gati Vinati Kor, Atani Amcha Vedarame. नमान मरे कृपयान बोलवले सर्वेस पोचतायसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो पुच्छेसो Baginti Maria Davache Mai, Ama Papia Gati Vinati Kor, Atani Amcha Vedarame. नमान मरे कृपयान बोलवले सर्वेस पोचतायसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो पुच्छेसो Baginti Maria Davache Mai, Ama Papia Gati Vinati Kor, Atani Amcha Vedarame. नमान मरे कृपयान बोलवले सर्वेस पोचतायसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो पुच्छेसो Baginti Maria Davache Mai, Ama Papia Gati Vinati Kor, Atani Amcha Vedarame. नमान मरे कृपयान बोलवले सर्वेस पोचतायसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो पुच्छेसो Baginti Maria Davache Mai, Ama Papia Gati Vinati Kor, Atani Amcha Vedarame. नमान मरे कृपयान बोलवले सर्वेस पोचतायसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो पुच्छेसो Baginti Maria Davache Mai, Ama Papia Gati Vinati Kor, Atani Amcha Vedarame. महिमा बापा पुताक आणि पवित्रात्म्या Adi Ata Ani Sada Sadakalam. म्हज्या चेर सगळीं म्हजी पातकां बगोस कोणांतल्या वचनांतली आमकां वाटाय सगळ्या वरचो अदीक करून कापची वरसलो चवथो मिस्तेर स्वाम जेजूच्या मोन्ना उपरांत आंकवार मरे 6 वर्सांनी स्वर्गार गेली आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरले सुबेस पोचतायसा, असुरामध्ये तू सुदो आणि सुदो सौ पोचेसू. बागेती मरे देवाचे माय आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुबेस पोचतायसा, असुरामध्ये तू सुदो आणि सुदो सौ पोचेसू. बागेती मरे देवाचे माय आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुबेस पोचतायसा, असुरामध्ये तू सुदो आणि सुदो सौ पोचेसू. बागेती मरे देवाचे माय आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुबेस पोचतायसा, असुरामध्ये तू सुदो आणि सुदो सौ पोचेसू. बागेती मरे देवाचे माय आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुबेस पोचतायसा, असुरामध्ये तू सुदो आणि सुदो सौ पोचेसू. बागेती मरे देवाचे माय आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुबेस पोचतायसा, असुरामध्ये तू सुदो आणि सुदो सौ पोचेसू. बागेती मरे देवाचे माय आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुबेस पोचतायसा, असुरामध्ये तू सुदो आणि सुदो सौ पोचेसू. बागेती मरे देवाचे माय आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुबेस पोचतायसा, असुरामध्ये तू सुदो आणि सुदो सौ पोचेसू. बागेती मरे देवाचे माय आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुबेस पोचतायसा, असुरामध्ये तू सुदो आणि सुदो सौ पोचेसू. बागेती मरे देवाचे माय आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुबेस पोचतायसा, असुरामध्ये तू सुदो आणि सुदो सौ पोचेसू. बागेती मरे देवाचे माय आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सुद्दां सदां काल आमेन. म्हजे जेजू म्हजे मुगोस कोणांतल्या उज्यांतली आमकां वाटाय सगळ्या आत्म्या स्वर्गार पांय उदी करून तुज्या चड वरसलोले. 5वो मिस्तेर आंकवार मोरेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी. आमचे बापा स्वर्गीच्या
तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताल्लें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर जितायसा अस्त्रा मुदे तुसुदो आणि सुदोत्सव पुच्छेजो. बागेंती मरे देवाची माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर जितायसा अस्त्रा मुदे तुसुदो आणि सुदोत्सव पुच्छेजो. बागेंती मरे देवाची माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर जितायसा अस्त्रा मुदे तुसुदो आणि सुदोत्सव पुच्छेजो. बागेंती मरे देवाची माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर जितायसा अस्त्रा मुदे तुसुदो आणि सुदोत्सव पुच्छेजो. बागेंती मरे देवाची माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर जितायसा अस्त्रा मुदे तुसुदो आणि सुदोत्सव पुच्छेजो. बागेंती मरे देवाची माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर जितायसा अस्त्रा मुदे तुसुदो आणि सुदोत्सव पुच्छेजो. बागेंती मरे देवाची माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर जितायसा अस्त्रा मुदे तुसुदो आणि सुदोत्सव पुच्छेजो. बागेंती मरे देवाची माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर जितायसा अस्त्रा मुदे तुसुदो आणि सुदोत्सव पुच्छेजो. बागेंती मरे देवाची माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर जितायसा अस्त्रा मुदे तुसुदो आणि सुदोत्सव पुच्छेजो. बागेंती मरे देवाची माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर जितायसा अस्त्रा मुदे तुसुदो आणि सुदोत्सव पुच्छेजो. बागेंती मरे देवाची माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदां काल आमेन. हांव जेजू पातकां बगोस आमकां उज्यांतली आमकां वाटाय सगळ्या आत्म्या सगळ्या प्रवृत्ती करून नमान राणे काकुटचे माय, तुझे आमचें जिवीत अमृतांनी भरपासो. आमी परदेशीची बाळकां तुका ओलो मारता, ह्या दुखाच्या कोणान चुचका सोडून रुदोन करून मागीर तुका प्रार्थना. आमचे दयाशरांतनी तुजी काकुटीची नदर घाल, तूं कोणवाळी आनी मोगाल दुलोप आंकवार मरे वर्साव जेजू आमकां दाखय. भाग्य देवाचे माये आमच्या खातीर माग जेजू मसरांत आमकां फावो जावचो. बाप साहेबाच्या इतिहासा पासत आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताल्लें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर जितायसा अस्त्रा मुदे तुसुदो आणि सुदोत्सव पुच्छेजो. भाग्य मरे देवाचे माय, आपापल्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदां काल आमेन.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक हे आयचे मिसाचे भेटेन. आयचे मिसाचे भेटेन खेरीत भाशेन हांव देवाक दिनवासतां. म्हजी सर्जरी जाल्यार आयज 11 वर्सां भरतात आनी देवान म्हाका दुसरें जिवीत दिलां आनी हें जिवीत देवा पासत भेटूंक म्हाका कृपा दी म्हूण म्हजे पासत तुमी सगळ्यांनी मागचें. दुसरें तें आमी भेटयता देवाक दिनवासून एड सिटी एडवर्टायझींग स्टाफ एंड मॅनेजमेंट हे मीस भेटयतात. सगळे आपल्या वावरा पासत त्या वावराचेर तांच्या देवाचो आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात एफ्रीन कॉस्टा तशेंच नादिया रिबेलो. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज करीत भाशेन मागुया रेजिना मुंदी स्कूल जें आसा तातूंत जितलीं जाणां शिकल्यात आतां शिकतात शिकयतात मॅनेजमेंट आसा तांचे सगळ्यां पासतूय आयज आमी मागुया. आनी सायबीण मांयचे मजतीन आमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद पडूंक आमची सगळी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन सायबीण मांय उद्देशीन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो देवान जण एकल्याक आमकां जायते उपाय जिवितान दिल्यात आनी आमचे पासत देव वेगवेगळी ओचोऱ्यां करीत आसा देखून ताका आर्गां दिवया. पूण जायते फावटी हें पळोवंक समजूंक आनी तें दुसऱ्या लागीं वांटूंक आमी चुकल्या. असलें आमचें चुकीचें. हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून कळान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरे सगळ्या दिवसांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kakut ko, somia kakut ko, kakut ko. Krista kakut ko, Krista kakut ko, प्रार्थुया आनी एक फावटी ओगीच रावन आमची सगळी मागणी सायबीण मांयचे उद्देशीन देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावोवच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. मनशा तूं कोणूय जाशी
तूं दुसऱ्याचेर नितीचें फर्मोण मारशी जाल्यार निबा सांगूंक वाट ना तुका, कित्याक जेन्ना ताचेर फर्मोण मारताय तेन्ना तुकाच तूं गुन्यांवकार कोत्ताय. तर ज्या कर्तुबांचेर तूं फर्मोण मारताय तींच कर्तुबां तूं कोत्ताय. तशें करतात तांचेर आड देव आपलें फर्मोण मारता तें सारकें म्हूण आमी तर जाणा. आनी मनशां तींच कर्तुबां तुवें करचीं करून तशें चलतल्यांचेर फर्मोण मारताय तो तूं मात देवाच्या फर्मोणांतलो वांटवतलोय म्हूण समजताय. वो ताचें भरपूर बरेंपण, थोकोस आनी सोंसणीकाय हांची तूं बेपरवा कोत्ताय. तुवें जिवीत बदलूंक देवाचें बरेंपण तुका ओडून हाडटा म्हूण तूं नकलोय. जिवीत बदलूंक तयार नासलोल्या तुज्या काळजाचे दारुणायेक लागून रागाच्या दिसा देवाची न्यायनीत परगट जातली तेन्ना ताच्या क्रोधाचें जाळ ओदिकूच पेटो म्हूण तूं मागून घेताय. तो जण एकल्याक आपल्या कोरण्या प्रमाणे फारीक कोत्तलो. थांबनासतना बऱ्यो कोन्यो करून मोहिमा, मान आनी ओ मरण सोदतल्यांक सासणाचें जिवीत तो दितलो. पूण आठवण आसलोल्यांक सत मानून घेवचे सुवातेर खोटेपण मानतात तांकां राग आनी क्रोध दवरलेलो आसा. खोंत आनी आकांत वायट कोत्तल्या सोमेस्त मनशांक रावता. जुदेवांक पयले सुवातेर पूण ग्रेकांकूय मोहिमा, मान आनी शांती बरें कोत्तेल्या सोमेस्तांक, जुदेवांक पयले सुवातेर पूण ग्रेकांकूय. तर देव हाचें ताचें तोंड पळोवन चलोना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. आपल्या कोरण्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय. पोतून म्हणया, आपल्या कोरण्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्याक. तूं एकलोच म्हाका राखताय. तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच म्हजें खडप. तूं एकलोच म्हजो तारूक. तूं एकलोच म्हजो किल्लो. तूंच म्हाका थीर गोट कोत्ताय. जबाब. आपल्या कोन्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय. सर्वेस्पराच्या गोपांत शांत राव तूं म्हज्या आत्म्या. तो एकलोच म्हजो सदां बरवासो आनी विस्वास. देवाच्याच हातान आसा म्हाका मान आनी तारण. तो एकलोच म्हजें खडप. देवाक हांव शेरणा येता. जबाब. आपल्या कोरण्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय. ताचेरूच विस्वास दवर. सदां राव ताचेर पातयून. घाल तुजे हुस्के सगळे सर्वेस्पराच्या काळजांत. जबाब. आपल्या कोन्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव ताका वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव कोतात.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून म्हळें, फारिसेवांनो, तुमचें कोटा, ऑर्तेलांव, पारोज आनी सगले तरेचो भाजीपालो हांचो दावो वांटो तुमी दितात, पूण नीत आनी देवाचो मोग तुमी सोडटात. हे कायदे तुमी पाळूंक जाय आसले आनी तेय चुकोवचे न्हय आसले. फारिसेवांनो, तुमचें कोटा, देवस्थानांनी पयले वयले जागे आनी तिट्यार लोकांचे सलाम तुमकां जबरूच रुचतात. तुमचें कोटा, दिसती पडनात आनी लोक नकळो जावन तांचेर चलता तसले फोंड तुमी. धर्मशास्त्र्यांनी एकल्यान ताका परतीपाडून म्हळें, गुरुजी, अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान करताय. आनी ताणें अशी जाप दिली, धर्मशास्त्र्यानो, तुमचेंय कोटा, उखलून व्हरूंक जायना तसलीं ओजीं तुमी मनशांचेर उखलतात आनी त्या ओज्याक एक बोट पर्यंत तुमी लायनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकाई तुका क्रिस्ता. जैसी करनी वैसी भरनी ही हिंदींतल्यान म्हणणी आमी कडेन जायते फावटी आयकल्या. जैसी करनी वैसी भरनी, ज्या मापान तूं करताय त्या मापान तुका परतून मेळटा. आनी हे आमी आमच्या जिवितांत भावा भयणीनो जायते फावटी पळयता. तरी आसतना जायते फावटी हें पळयल्या उपरांतूय आमी जें कितें करता ताचेर आमचो भर इल्लोसो उणो पडटा. आयची वाचपां आमकां हे दिशेन आमचें मन ओडटा. जे भाशेन तूं जियेताय, ज्यो करण्यो तूं करताय त्या करण्या प्रमाणे देवाची जोडटी आसा. हाचें पयलें वाचप खेरीत भाशेन भाग्यून पावलो रोमकारांक चीट बरोवन सांगता, आपल्या करण्या प्रमाणे देव तांकां सोमेस्तांक जोडटी दितलो. ग्रेकांक तशेंच जे कोण ग्रेक न्हय वो जे कोण रोमकार आसात वो जुदेव आसात तांकां तूं कोणूय जावं, तूं कोणूय जाल्यार पासून जें कितें तूं करता तें देव पळयता. आयच्या जाबाब स्तोत्रांतूय आमी कांय बरे भाशेन म्हणलां, आपल्या करण्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय. एके वाटेन जोडटी फॉर्मोण खास्त जाल्यार दुसरे वाटेन मजुरी म्हणटच दर एक करणीची आमी आयज जिवी आसतना करता ताका देव ताची चवकशी करता आनी त्या प्रमाणे देव आमकां खास्त वो मजुरी फावो करतलो. अशें करता आसतना खेरीत भाशेन भाग्यून पावलून सांगलां तशें तुमी एकामेकाचेर फॉर्मोण मारी नाकात. खास्तीचें फॉर्मोण मारपाक आमकां कोणाकूच जज करूंक ना, आमकां दुसऱ्यांचेर वयर दवरूंक ना. तेच बरोबर जरी तर कितें वायट आसा ताचे निशेध मारी नासतना रावप अशें न्हय. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूक आमी पळयता. जे कोण व्हड मनीस आसले वो नामनेचे मनीस वो जे कोण आपूण व्हड म्हूण समजताले तसल्यांक जेजू तांच्या तोंडार सांगता तुमचें कोटा. आनी कित्याक कोटा म्हणटा तेंय सांगता. एकल्याक एक कारणूय ताणें दिलां. फारिसेवांक ताणें पयली सुवातेर सांगलां तुमी हे जे ल्हान ल्हान बारीक बारीक कायदे आसात ते पाळटात. देव मंदिराक दावो वांटो दिवपाचो पाळटात, एकदम बरें, हे कायदे तुमी पाळपाक जाय. पूण त्याच बरोबर दुसरे जे कायदे आसात म्हणजे देवाचो मोग आनी देवाची नीत ह्या वाटेनूय तुमी तुमचो कायदो पाळपाक जाय. आनी दुसरे कडेन जेजू खेरीत भाशेन सांगता कोणेंच पुतान म्हणचें न्हय जें कितें हांवें म्हज्या आवय बापायक दिवंक जाय आसलें तें देवाक पावलें, कोर्बान जालें अशें म्हणूंक जायना. पूण हे ल्हान ल्हान बारीक बारीक कायदे पाळटा आसतना नीत सांबाळप आनी देवाचो मोग मुखार दवरप एकदम गरजेचें. आनी हें ते करिनात देखून वो
हे फारिजेव आसात ते फकत एकूच वाटेन वेतात देखून तो तांचें कोटा म्हणटा. दुसरे सुवातेर जंय असले मनीस आसात जे आपणाक नामना सोदतात. कितेंय केलें हांवें हें केलां हांवें तें केलां. आतां ह्या दिसांनी जायतें आमकां दिसती पडटलें एक एकलो हांवें हें केलां म्हूण आपणाचो डिवेलपमेंट रिपोर्ट दिवपाक लागतले. तांकां कडेन हक आसा आपणें कितें केलां तें सांगपाक. पूण खंयच्या मनान आमी कितेंय दिता जावं समुदायाक वा सोसायटीक वा इगोर्जेक वा कोणूय एका गरजेवंत मनशाक आमी आमचीच जरी तर तुरतुरी वाजयता जाल्यार तें कांयच मोल नासलेल्या भाशेन जालें. आदीं भाव भयणीनो जायते भशेन ही आमचे मदें संवय आसली. कितेंय दीत जाल्यार आमचें नांव येवपाक जाय. आल्तार पासून कोण भेटयता जाल्यार आल्ताराचेर ताचें नांव ओ एक आंबो ओ कितेंय भेटयता जाल्यार ताचेर नांवां येतालीं. आतां चडशीं जाणां कितेंय घेवन येतात तेन्ना म्हणटा फादर नांव सांगो नाका म्हाका म्हजें नांव सांगलोलें नाका. पूण ही म्हजी देणगी जायत्या जाणांनी ते भाशेन केला. गरजेक सांपडलेलें सवें आयज आमचीं जायतीं भाव भयणां हे भाशेन करतात. म्हणटच आमचें मन वो आमची तोरा जिविताची बदललेली आसा. एक बरी खुणा. म्हणटच नवसरणेक आमकां आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यून पावलून जसो उलो मारला आमी आमचें जिवीत बदलूंक जाय. आमचें चिंतप बदलूंक जाय. आमचो एटिट्यूड बदलूंक जाय. आनी अशें करता तेन्ना आमचेर जायतो आशिर्वाद पडटा. तूं कोणूय जावं बेस्तो सादो फारिजियो वो धर्मशास्त्री. ह्या धर्मशास्त्र्यांकूय जेजून कुशीन दवरूंक ना. तांकांय सांगलें तुमी व्हड व्हड हे कायदे करतात आनी दुसरीं आसात तांच्या माथ्यार घालतात. तुमी पाडिनात. म्हणटच याज्ञीक आसात पाद्री आसात वो रिलिजियस हेड्स आसात तांकांय हेंच जेजू म्हणटलो जरी तर तुमी हे कायदे करतात आनी तुमी पाडिनात फकत दुसऱ्यांचें जिवीत जोड करतात तुमचें कोटा. जे कोण कायदे करपी आसात आमचे लेजिस्लेटर्स आसात कायदे सांबाळपी आसात आमचे पुलीस आसात जरी तर हे कायदे फकत दुसऱ्यांचेर जोड करून दवरतात पण आपूण ते कायदे पाडिनात व जायते फावटी हे कायदे पाडपाक लोकांक अवघडाय जाता तेन्ना तांकां मातसो आदारूय करिना. थोडे फावटी इल्लेशे एक्सक्युजीस दिवपाक पडटात. थोडे फावटी समजूंक जाय लोकांचें पूण हे लोकांचें समजनासतना बेश्टेच कायदे भोव करून जांचेर तांकां राग आसा तांचेर ते थापीत रावतात आनी असल्यांक जेजू म्हणटा धर्मशास्त्र्यानो तुमचेंय कोटा. आयज जेजू जरी तर आमचे मुखार उबो रावतलो आनी आमकां जण एकल्याक पळयतलो आमचें जण एकल्याचें जिवीत पळयतलो आमकां कितें म्हणटलो काय आमकां ही मजुरी फावो जातली आमच्या बऱ्या करण्या पासत काय आमी जें करता त्या पासत आमकांय कोटा तुजें म्हणपाक जेजूक कारण आसतलें. जण एकल्यान आमी हाचेर नियाळ करचो. आनी आयच्या दिसा खेरीत भाशेन जेन्ना आमी सायबीण मांयचो आनीक एक फावटी उगडास करता आमच्या जिवितान ही एक आसा एक मॉडल एक नमुनो जिणें देवाचें उतर सारकें पाळलां जिणें देवाच्या पुताक जेजूक वाडयला आनी ताका ह्या संवसाराचे सोडवणे पासत दिला. ही आसा एक वस्तोरी जी खालतिकायेन जियेल्या सेवे चाकरेन जियेल्या व जें कितें जेजून म्हणलां नीत आनी देवाचो मोग तिणें सांबाळला जाल्यार तिचे भाशेन आमी जण एकलो जावं जे कायदे आमकां आसात जावं आमच्या धर्माचे कायदे आमच्या देशाचे कायदे वो ल्हान ल्हान आमच्या घोराब्याचेय कायदे आसात ते आमी बरे भाशेन पाळटा आसतना देवाचो मोग आनी देवाची नीत ह्या समाजान आमी सांबाळून दवरूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. Dukas Bapa Sormoche Pita Dukae Kane Dukas Bapa Sormoche Duceste Kurkashele Voce Hatge Voce Taige Svikako atakoshe Duzo moigo
शुभखबर सगळ्यांक दिवं तुकाच बापा सोडचे पिता तुका एकाने तुकाच बापा सोडचे तुझेच देखाशेले. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनान आनी मोहीम आमच्या आनी आपल्या कुडीत शुभेच्छा दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मरेतावन जोल्म घेतना तुजें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवें आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मरेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगुठुया तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पळावरी तुवें आमकां सोडली सोग्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवणूक. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदत्ता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदवेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या जण एकल्याच्या कोरण्या प्रमाणे आमकां शिक्षा ओ मजुरी फावो जातली. देवाक आमी आर्गां दिवया. आमकां जाय ते सोयेक देव दिता आनी हे सगळे सोयेक देवा मुखार उबारून आमी बऱ्यो कोरण्यो करूंक जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे कडलो येवचें म्हाका फावो ना, तूं तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून
समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नाजाला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नाजाला पांचवीचा तुजी चोरवना थंय म्हाका सोदूं दिता तोरुतका सोरीता वयता थंय म्हज्या आत्म्यान शुभोताय ल्हान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गार म्हाका चोरयताय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नाजाला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नाजाला कालोखान कोण्यान हांव सांगला कसलेंच वायट म्हजें ना येतलें हुस्कोला लागींच तूं आसा तुजेशी सदांच उबो सांगाती दाण्याक ओक्यासून कोठाय दी म्हाका तूं दिता परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नाजाला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नाजाला सासणाचें पिरार म्हाका तुजीत कोण म्हज्या देवाचें तेंच दिकार म्हज्या काळजाचें परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नाजाला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नाजाला. सुभागी कुसवो आंकवार मारयेचो सासणाच्या देवा बापाच्या पुताक सांबाळलो तो. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, बागयोंत आंकवार मारीक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे विनवणेन आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज सांजे आमी भोव पवित्र संस्काराची भोजन करतल्या. आयज 7 वाजता आमी भोजन करतल्या. चोत्राय दोरची जे कोणाक येवपाची खुशी आसा तांणी येवंक जाता. आयज 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजन जातली.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोरकार. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजेर दवरता. सगलो म्हजो विस्वास. सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, एकाकुतीचे माये, चुचुरे कोर म्हजे. तुजे कोर म्हजे. हांव आयकता हांव आयकता सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बोरवाशा परवाशा पातक्यांच्या पातक्यांच्या जा तोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो बोरवासो. परवासो. पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे उगड तुजे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक दुर्बळ पातक्या जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची तुजो सासणाचो चाकून कशी. चाकूर कसो. हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता. देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका देखून म्हाका ताचे काकुतीन ताचे काकुतीन हो हो विस्वास विस्वास तुजे ताय तुजे ताय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची साल्वासावाची कोटा कोटा जायते पावटी आदी जायते पावटी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडली. पडलो. कित्याक कित्याक हांवें तुका तुका उलो केलो ना. उलो केलो ना. हांव जाणा हांव जाणा तुजे मजतीन तुजे मजतीन हांव जोयत व्हरतली. जैत करतलो. हांव जाणा हांव जाणा तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. मजत दितली म्हूण. जोर हांवें जर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार केल्यार तुजेर पातयोन तुजे पातयो पूण भियेता येता पातकाचे ताळणेत ताचे ताळणे तुजो आदार तुजो आदार मागना जायन म्हूण मागना जायन म्हूण. आनी इबाडीत म्हूण बाडी म्हूण. म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो हो तोर हो तोर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताय. तुजे ताय. आनी हांव आनी हांव प्रातून मागता तातूंत मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. म्हाका तो मेळो. ओदीक करून करून एमकोणाच्या कोणाच्या सोपक्याच्या वेळार केच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका तुका ए माये हे माये आदार म्हाका दी. आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराची माये निर्मिनाका निर्मिनाका हांवें सांडूंक हांवें सांडूंक म्हज्या देवा. म्हज्या देवा. आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कुपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. मातृप्रिय देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर. आतां आमच्या मरणाच्या वेळार शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कुपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. मातृप्रिय देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर. आतां आमच्या मरणाच्या वेळार शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कुपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. मातृप्रिय देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर. आतां आमच्या मरणाच्या वेळार भाग्यवंती मारे भाग्यवती मारी आदार दी. आदार दी. अदृश्टाक दृश्टा सांपडलोल्या पडलेल्या मोजोत कोर मजत कर. ओस्कोत काळजांच्या काळजाच्या माग पोचे पासून जा शहरातील देवाच्या मुनियाऱ्यांची विनोद कोर सगल्या देवा भेटयलोल्या ओस्तोऱ्यां पासून
फावो कोर फावो कोर तुजो आदार तुजो आदार सगल्यांक सगळ्यांक जे मागतात जे मागतात तुजो सासणाचो सासणाचो आलाशिरो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो येसायबिणी आदा तिनार कोरसांत आनी दुखी कोतिनी प्रार्थुया हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुमचो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सगळ्या पिढेवंतांचेर खेरीत आशिर्वाद ह्या वेळार मागुया जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायला तांचो सगळ्यांचो उगडास करात आनी जांचे पासत कोण ना मागतलो असल्या सगळ्या पिढेवंतां पासत मागुया आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमिया म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावय सोमी आसूं तुमचें सोबें आनी तुमच्या आत्म्या सगळे प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोनवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासना शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं आमेन आमी निमाणे वेता आसतना सायडीच्या देरांतल्यान वेतले फाटल्या देरांतल्यान कोण वेचना दुसरें आमची फुलांची डेकोरेशन केल्यान ती फिलू आनी ग्रेसीन काल आपलो वेळ दिवन बरे भाशेन आमचो आल्तार डेकोरेट केलो म्हणून आमी तांकां काळजांतल्यान देव बरें करता म्हणटा Yeshi